ही भुरगीं पळयल्यार सगळ्या गांवांक वचोन सांगतीत. कोंकण येयले ते ಬಂಗಾರ ಸಂಗನಕ ಅದ್ರ ಪನ್ನಗಡೆ ವಸೋನು ಅವೆ ಲಿಪುನ್ ಲಿಪುನ್ ಅನ್ನೆ ಉಂಚಿ ಕೊಂಕ ಸಾವನೇನ ಕಲ್ಲ अरे रे अंगे माईन का लढलं माईन सांगले कोणाकी सांगितलं की सांगा रे पहिला चॉकलेट का नाही तर का लढलं सांगा रे बिगी ती आता भंगार भंगार माईन भंगार हाडला होई गी या भुरग्यांचे सांगले हांवें ऐका जाय गी नाका तिचे कडेन तू विचारया ती काल सांगता म्हणून कळता न्ही माय ते काले माय हे ಬಂಗಾರ कोणाडे संगनका याने भंगार हां भुरग्यांनी सांगले आता सत झाले नाही तांच्याकडे हांवें म्हणलें संगनका म्हण सकडांकडे सांगून आयलें दिसता आनी तूं सांगूंक वचनाका कोणाकडे जायत जायत पळया कशें आसा भंगार कितले पावंडाचे भंगार म्हारगाय जाल्या भंगाराचे मग ते रेट चडले तुवें कशें हाडले पयशे पुरो कळटा तुका ते म्हजे पीएफाचे पयशे आसले होय गे. पुरा काडले हां पळया पळया ते काली 2 कांगणे हाडले तुवें पुरा नेकलेस पळया हांव इल्ले घालून पळयता तुका घालूंक न्हय गो तें आता एक घडी घालून पळयता मागीर तूं सुद्दां वर म्हाका नाका तुजे सुबीत आसा कितले पावंडाचे हे ते 4 पावंडा 4 पावंडाक कितले झाले 4 पावंडाक 4 पावंडाक कितले आबा ओट्टूक म्हाका सगळ्या कानांगे 6.5 लाख जाले अब्बा 6.5 लाख 2 कांगणां आनी कानांचे बरं हांवें मॅच हाडलें बरं अळे म्हाका दिल्ले तर हांव म्हणजे ते असले लोनाला फारीक करते वचून भांगार हाडून आयले आनी तू केदाळे पळयता तुजें लोन गो तुज्या लोनाच्या दरम्यान म्हाका भांगार घालूंक ना हर एक पटी लोन भांगार घालून मागीर म्हाका दी जाय ती भांगार पुरो फंक्शन पुरो जाला उपरांत दी जाय ती माय हांव कोणाक दिना हांवें दिवंक काडूं ना ते नाही माय हांव मागीर बँकान दवर तुवें बँकान दवरचें नाका तुजें लोन फारीक करचें नाका तुवें म्हजें भांगार दवरन हांव कितले कश्ट आयल्या कितले कश्ट येवन हें काम केल्ले पयशे बद्दल जागृताय हें दवरल्या तुवें पोटाक पुरा काही नासतना लेकाचे करून पुरा जागृतायेन दवर जायत तुमकां पळयते तर तुमकां बँकान दवरूंक बँकान कितें बरनाका कितें घरांत आसोन हांगा कांय जायना हांगा भितरच आसता तुमकां घालूंक जाय जाल्यार विचारा लॉकरार दवर जाय ती ते कपाटा भितर एक व्हडले लॉकर आसता न्ही ताचे भितर ते म्हाका बत्त आसा खंय दोरी जे घेवन तूं म्हाका शिकयना काय दाखयतात बुदवून तुमी हरएकान ती फाटल्यान येतात म्हणजे भांगार 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 म्हणजे पण हांवें की सांगूंक आनी वचनाका गो त्या दिल्ली बायच्या कानाक घाल नाका ती मोरड्याची दिल्ली बाय आसा न्ही जायत कोणाकी सांगूंक वचना जी बॅडी आनी कोणाक लागीं सांगूंक आनी वचनाका हां जायत जायत हांव कोणाकी त्या कात्रिना लागीं जायत जायत आनी ती मणिपूर आसा न्ही जायत म्हाका एक पटी घालूंक दी हांव कोणाकी सांगूंक वचना घालूंक मात दिवचें आनी तक्षान दवरचें हां जायत जायत हांव कोणाकी सांगूंक वचना वर एक टीव्हीर पळयलां हांवें अशें दवरून येतात मागीर डुप्लिकेट करून पाट्यान दितात म्हाका कोणाचेरय पाट्यान येना सुनांचेर येना धुवांचेर येना जायत जायत हांव कोणाकी सांगूंक वचना जायत तुझ्या मायंक पडयल्ले बस्सार तावन देवोन सलोन येवन आसली कालेगे आड आड करून वय गे काल हाडलें तिणें ताचे कडेन कशें सांगचें आनी मायक पळयला मुनी सांगताय
मायनं सगळं संसार दाखवून आणल्या आणि सांगता कोणाकी सांगी नका म्हणून सांगून फोटी मारल्या बरी जाता म्हणून सांगून सोडटा. फोटी मारल्यार मागीर कुमसरान सांगूंक पडटा आम्ही फोटी मारला ताच्याडे फोटी मारला आचेडे फोटी मारला म्हणून सांग. फोटी मारिना सत असले गजर सांगून सोडता माय तेन तासून दी. काल गो तितलें चिंताय कालन जालें काय ना ते असा न्ही म्हज्या मायनं भांगर हाडला. भंगार वय तिच्या लगी खंयचे गो पयशे दितले ते पी एफान तो पयशे असले गे पी एफाचे ते पयशे काढून नायल्या ती न्ही गो 2 कांगना नेकलेस सेट पूर नायल्या ती गोत्ताय. तितले वय हांवें 500 रुपये विचारले ना म्हणून सांगले तिने म्हाका. वय गे तू कोणाकी सांगून कसो नाका जायती. हांव कित्याक सांगता ताच्याकी पयलें सांगला गे. वय वय कोणाकी सांगी नाका जायती. जायत 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 हांव सांगना सांगल्या बरी ते मिटींग आसा न्ही तातून एक कालेंगी या सांगे काले आसा पिकनीक कालेंगी. आ या आमी या आमकां बोंडी मारचें कामांनी या आमी. 500 रुपये दिवंक आसा गो म्हज्या लागीं तेच ना ते 500. ते हांव मायंगडे विचारन हाडून येता. तुका 500 म्हाका 500 1000 विचारता हांव मायंगडे. वय सांगल्या बरी ते भंगार हाडला म्हणून सांगले न्ही वय तिच्या लागीं सांगायचे असते ते बँकान दुसून लॉकरान दवरून कित्याक म्हणून सांगल्यार आजकाल चोरी चड जाता. बँकान नाका बँकान ती चोरी येतात ताका आमच्या कपाटा भितर लॉकरार भितर दवरला तिने. वय गे हा. सेफ तू कोणाकी सांगूंक कसो नाका जायत तें बरेंच केलें जायत जायत माय म्हाका पळोवन आसा मागीर काले विचारता हांव तू वस हांव येता जायती मागीर ती पुरपूर पुरपूर करता म्हाका ती. जायत जायत हांव येता सोडटा. फाल्यां मेळया. हा जायत जायत ओके. काले सोदून आसाय माय हांवें हांगा भांगार दवरले न्ही गो खंय आसा गो. सामा पळय तुवें थंयच दवरले त्या लॉकरार दवरताय म्हणून सांगले. खंय सामान पळयला रे हें खाली आसा. पळय की सामा एक पटी. तुवें कोणाकी सांगू नाय न्ही गे. हांवें कोणाकडेय सांगू ना त्या कात्रीनाकडे मात्र सांगले हांवें. कात्रीनान तो सरला जावं पुरो मायकडे कांय सांगचें नाका. ना माय हांवें कोणाकी सांगू ना. मागीर भांगार खंय गेले गो इतल्या लाखांचे. परत्यान सोदू मेळात. ना उडवता न्हू सोदून आसा कितले सोदले हांवें. उठ इशेन ये हांव सोदता. तुका मेळना जाल्यार म्हाका मेळटा गे पळया. मेळल्यार म्हाकाच जायते. अरे हे खाले मागीर तुवें हांगा दवरलाय. बेश्टी जाल्यार हांवें कात्रिनाच्या वयर दुबाव केलो. कात्रिनांचेर घाल्या दुबाव करचो. ते काय ना धर धर तुझे पंगड. कात्रिनांक म्हणी सांगलाय गो तुवें. ना 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 हांवें सांगू ना. अनेक पोटी म्हणजे भांगार ना जाल्यार तुमचो जबाबदार. पाप हांवें त्या कात्रिनाच्या वयर दुबाव केलो. ही आनी हिचे एक भांगार हिच्या भांगाराचा आशेक बसल्यार आसा न्ही म्हाका भांगारय मेळचें ना. हिचे भांगार हिच्या कडेन दवरून दी.